गोंय दर्यादेग वेवस्थापनान आराखडो कोळसो हाडपाक तयार केल्लो असो आरोप तृणमुलाचो फुडारी चर्चिल आलेमांवान केला। कोळसो हाडून आमकां गोंयची सोबीतकाय वगडोवपाची ना तेन्ना हो प्रकल्प आमी केन्नाच मानून घेवचे ना अशें ताचें म्हणणें। पळयात ताचें म्हणणें। ज्या पडे सँड दिवन कितें दाखयल्यार तें रॉंग म्हूण तुमी येयल्ले आसले प्रेस आनी हें तरी सँड दिवन दाखयलें जाल्यार आमकां दोयरो बंद जातलो वचपाक। लोकांक गेले दोयऱ्या कडेन वचपाक मेळपाना आनीक लोकांक शेक घालपाक मेळपाना, रांपोण धरपाक मेळपाना। अमकी एरिया तुका बँड आसतना इवन तुका दोयऱ्याक वचपाचें करून दिवपाना लोकांक। आनी जें आज मानून घेयलें सगळ्यांनी, आज मानून गेला की चर्चिल केन्ना कितें उलयता तें मुगे एक्सपिरियन्साचेर उलयता। आनी हो सगळो प्लॅन आसलो तो कोल हाडपाक। सो कोल हाडपाक दिवपाक जायना आमी गोंयां एक देवान आमकां एक बरें नॅचरल पळय हें दिलां, गोंयां पळय हें केलां, एक ब्युटी दिल्या, ती ब्युटी आमी पिड्यार करपाक जायना। सो ताका लागून हांव सांगता, जेन्ना आमकां आनी पोल्युशन नाका, जेन्ना डेली हे भाजता त्या वेळी पोल्युशनाक नाका, आमी आयज बरे भाशेन आय आगो संवसाराक लोक धांवन येता आमकां। सो ट्युरिजम बंद बी करपाक जायना। एक मायनींग बंद जावं, कितलो लाख लोक त्रासान पडवा आनी आमी ट्युरिजम जर बंद जाल्यार आमी बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो हांव मागता तुमचे कडेन, सगळ्यां कडेन, तुमी जेन्ना चर्चिल कितें उलयता तेन्ना लास्ट टायम जेन्ना हांव इलेक्शनाक पडलें तेन्ना नावेली वालाक हांवें पडलें तेन्ना हांवें तेन्ना सांगलें हेजेर मिशनाचेर उडयलें आमकां लोकांक उडयलें म्हणून। तेन्ना तुमी आसताले सगळे प्रेस सगळे आसताले आनी म्हाका इग्नोरंट म्हणलो। आनी उपरांत सगळे आख्या संवसारा लोकांनी मानून गेले, इंडिया लोकांनी मानून गेले खरेंच व्हीव्हीपॅट हें जाता, मशीन हें जाता म्हणून। आनी आज हांव सांगता, ज्या पार्लमेंटान डिसिजन घेयल्ले प्रमाणे तो पेपर पळय घातला, बॅलट पेपर पळय घातला, तुगे वोट घालून तूं पडटा तो पेपर सकला पडटा, त्या पेपराचेर कावंट करपाचें।